नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश पुरब आमोणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. धर्मा आड विधानां करप्यांचेर जातली खर कारवाय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली शिटकावणी. गोंय शेक आनी डंप धोरणाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. वेलनेस फार्मासीचे 63 कोटी OTSA वरवीं सेटल. कामुर्ले वाठारांत मेगा प्रकल्पाच्या विरोधात रेव्होल्युशनरी गोवन्साची म्हापशा नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयाचेर धडक. प्रकल्पा विशीं केल्ल्या कागाळीचेर कारवाय कित्याक जावंक ना? RGPचो सुप्रिमो मनोज परबान केलो प्रश्न. विजन फॉर ऑल उपक्रमाचो दुसरो टप्पो 7 सप्टेंबरा सावन सुरू. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन दिली माहिती. पाट्या वयल्या कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या बिल्डिंगेची दुर्व्यवस्था. बायलांच्या टॉयलेटीची जाल्या अवतिकाय. आनी बिगर गोंयकारां खातीर गोंयच्या पसरकाराच्या वेवसायाचेर जाता परिणाम म्हणीत बिचोले एका बिगर गोंयकार बाजारकाराक थळाव्या पसरकारांनी धांवडायलो. आनी आतां खबरो विस्तारांत. कोणेच हेर खंयच्याय धर्मा आड विधानां करची न्हय. आपापल्या श्रद्धे प्रमाण सगळ्यांक कोणाची पुजा करपाक मेकळीक आसा. आतां सावन धार्मीक भावनांक दुखोवपी विधानांचेर आनी विधानां करप्यांचेर हाचे मुखार खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. खंयच्या देवाक मानचो हो प्रत्येकाचो विशय आसा. त्या खातीर कोणी ना हिंदू ना कॅथलीक तरी दुसऱ्या धर्माचेर अशा पद्दतीन खंयच्याच पद्दतीन उलोवचें न्ही. आनी ह्यान फुडें जर कोणी अशा पद्दतीन खंयसरूय उलयलो सुद्दां जर आसत आनी लोकांच्यो भावना डिस्टर्ब जाता आसत जाल्यार सरकार एक्शन घेता. शेक धोरण आनी डंप धोरणाक मंत्रिमंडळान मंजुरी दिली. वेलनेस फार्मासीचे 63 कोटी OTSA वरवीं सेटल करपाच्या प्रस्तावाकूय मंत्रिमंडळाची मान्यताय. हेर आनीक कांय म्हत्वाचे निर्णय लेगीत शुक्रारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत मंजूर जाल्यात. बरोबर आमचे PWD मिनिस्टर मिस्टर निलेश काब्राल आसात. हाचे पयले कॅबिनेट डिसिजन which is an GWMC तो आमी 10% of the charges of the waste scrap करपाचे ठरयले. It is for the 10% of the GWMC, rest of we are allocating it to the KT. Government centrally KT देता तो. The upfront transfer of land of the 2000 square meter to the village panchayat Bhati. Government land village panchayat देता आमी. Grant of ex post facto approval extension of services to Dr. Sushila Mendes, professor in the history for the government college on the superannuation. Approval for the beautification around the lake and surrounding of the Sri Mahaganapati temple and a modern villa panchayat Thiri GTDC Chavati. Grant of the approval of the sale of sale of the Dr. Trisa Braganda Dr. Kunna Sports Complex at the Kasauli for the highest bidder, H1 bidder. खूप वर्सां जाली बंद आशिल्ले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वेगवेगळी शॉपां आमी लिजाक दिवच्या पेक्षा दिसता हायेस्ट H1 बिडर कोण येतलो पळय न्ही ताका लीज करतले. प्रिफरन्स इज गिविंग फॉर दॅट लोकल सेक्टर फर्स्ट एंड इफ नॉट लोकल इज कमिंग देन वी आर गिविंग फॉर द आउटसाइड दॅट पंचायत. एक्सपोर्ट सेक्टर फॉर द एक्सपेंडिचर सेक्शन फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल डे अंडर द स्वयंपूर्ण गोवा. Introduction of the single file system into the Director of the Public Grievances. Proposal for the amendment of the increase in the stipend of the SC/SC trainees in the Labour Welfare Center. Regularization of the appointment of the 2 data entry operators hired by the Infotech Corporation of the It is in Goods and Services Tax Act Amendment Act 2017 as per the Central Act. Appointment of the junior the ex post facto expenditure sanction for the work of the PWD crackdown of the road at the Chandreshwar temple. Then providing laying, testing, commissioning of the sewage network and trenchless methods and including the construction of the manholes etc. in pending. Ex post facto approval for the sanctioning take up work by the PWD department, additional work. and surrounding.
It is awarding for the project management consultancy for the Darashaw company for the Purbi village at Sange. Grant of approval of the expenditure sanction of the 63 crores towards the wellness pharmacy at the Goa Medical College. Grant of the export sector approval for the extension of the engagement of the services of the three consultant Ernst & Young LLP and export sector for the NICSI in Directorate of Industries. Approval of the transfer of land from the DRDA to Tourism Department for Unity Mall. It is an amendment, it is a notification official. It is an approval of the Goa State Check Policy 2023 as cabinet has approved. And there is a policy for the for regulating the iron ore dump handling in the state of Goa. Dump policy and check policy दोन्ही आज जे असा cabinet has approval दिले असा. कामुर्ले वाठारात मेगा प्रकल्पाच्या विरोधात रेव्होल्युशनरी गोवन्सान म्हापशा नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो. वाठारात मेगा प्रकल्पाक तांत्रीक मंजुरी दिल्ल्यान तशेंच प्रकल्प बंद करचो म्हणून केल्ल्या कागाळीचेर कारवाय कित्याक करूंक ना असो प्रश्न आरजीबीचो सुप्रिमो मनोज परबान केला. ह्या विशीं जाप विचारपाक नगर नियोजन खात्याच्या उपनगर नियोजकाक मेळपाक दिवचे म्हणून तांची मागणी आसा. आमी डीसीपी मे म्हयन्याच्यान आमी कंप्लेनी घालता ह्या डिपार्टमेंटाक. बार्देसचो जो डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसा जयदेव म्हणून, सो तेका आमी कंप्लेनी घालीत आसा की तो बार्देस तालुक्यात स्पेशली जाय तशे बिल्डिंगेक परमिशन दिता. रोड आसा तो मेजिना, डोंगर आसा काय पळयना, शेतां आसा काय पळयना, झरे आसा काय पळयना, गांवांत उदक आसा काय पळयना, लायटीचे प्रोविजन आसा काय पळयना आनी लोकांक त्रास जाता काय तो मात सुद्दां पळयना आनी ऑफिसान बसता आनी सगळे तो परमिशनां दिता. आतां ही परमिशन दिता म्हणून आमी हायकोर्टाची एक ऑर्डर आसा की 6 मीटर एक्झिस्टिंग जर रोड ना जाल्यार तेका त्या बिल्डिंगेक परमिशन, तो मल्टी ड्वेलिंग युनिट आसा तेका तो परमिशन दिवपाक शकना. जाल्यार आमी आतां ऑलमोस्ट 20 कंप्लेनी आमी घातला. आमी आतां 20 कंप्लेनी हांगा घातलेले आसा. ही आख्खी फायल आसा, 20-22 कंप्लेनी आसा. आतां सुद्दां हांगा लोकल सेला तेंच्यांनी आमच्या कडेन हाडून थोडे कंप्लेंट दिला आनी तेजेर तो जयदेव एक्शन घेना. आतां हें जाल्या उपरांत आमी विश्वजीत राणे कडेन उलयले, मागीर असेंब्लीन आमी उलयले, मागीर परते तेणे असेंब्लीन सांगले की आमी हेचेर कोण तो जयदेव आसा तेजेर एक्शन घेतले म्हणून आनी स्पेशली कामुर्लेचो प्रोजेक्ट जो आसा तो बंद उडयता म्हणून, इन्स्पेक्शन करता म्हणून. आतां हें इन्स्पेक्शन आतां मे म्हयन्याच्यान आमी तेंच्या फाटल्यान लागला इन्स्पेक्शन करा म्हणून. आनी तो बिल्डर इल्लीगल कोमदात लँड ट्रेसपास करून व्हडले व्हडले गाडयो व्हरून आपले कन्स्ट्रक्शन चालू दवरला. कोमदातान तेका लेटर काढलें, कोमदातान पुलिशेक लेटर काढलें, कलेक्टराक लेटर काढलें, प्रेसिडेंट ऑफ कोमदात तेका लेटर काढून सांगलें की हे ट्रेसपासिंग जावपाक जायना म्हणून. जाल्यार तरी पूण तेणे ट्रेसपासिंग केलें. काल गेले आमी थंय गाडयो हाडयले, ते पुलिशेन मागीर थंय दिले. हे सगळे भानगडी आमकां डेली करचे पडटा. आनी अशेंच आजगांव गांवांत तेंच्यांनी सगळी पाट घातलेली आसा, शिवोले पाट घातलेली आसा, मागीर आमचे थिये सुद्दां आतां तेंच्यांनी चालू केल्ले आसा, मोयडे, एकोशे, हे सगळ्या गांवांचेर तुमी जाणा कलंगूट कांदोळे तर पयलींच काबार जाला. सो हे सगळे कोण करता? हो जयदेव हांगा बसता पळय, हो खावन खावन हेची न्हू कात न्हू दाट जाल्ली आहा. हांव डायरेक्ट म्हणटा खावन खावन हेची कात म्हणटा हे दाट जाल्ली आहा. कित्याक हेका जेन्ना लोक विचारपाक वयतात, भुरगे विचारपाक वयता की आमचे कंप्लेनीचेर कितें केलो, केअर करिना. हो आमी कॅबिनान गेलो, कॅबिनांतल्यान भायर वयता, आमी भायर गेलेलो भितर वयता, नाचयता. आनी तेच्या अंडर जे ऑफिसर आहा पळय ते ऑफिसर इतले मोदेला, तेंका आतां विश्वजिताचो सपोर्ट आसा काय सीएमाचो सपोर्ट आसा, या डबल इंजिनाचो सपोर्ट आसा आमकां खबर ना. बट आमी जेन्ना विश्वजिताक मेळपाक गेले, हांव आनी विरेश जेन्ना तेच्या बंगल्याचेर मेळपाक गेले तेन्ना विश्वजितान आमकां डायरेक्ट सांगले की ह्या प्रोजेक्टाचेर आपूण एक्शन घेता आनी आपूण तेंकां सांगता म्हणून. विश्वजितान हे जयदेवाक कॉल केलो आनी तेका सांगले की आरजीचे जे कंप्लेंट आहा तेंचेर तूं एक्शन घे आनी आरजी हांगा भुरगे येतले तेन्ना तूं पळो नाका म्हणून, मातसो बस म्हणून ऑफिसान. तो पळटा भिवन, सो पळो नाका म्हणून सांगले तेका. जाल्यार अजून मेरेन आतां विश्वजिताक मेळोन आमी 15 दीस जाले, अजून मेरेन त्या मागीर हांवें परते विश्वजिताक विचारले की बाबा हे कितें जाला. तेणी सांगला काम चालू आसा, आमी तें करता म्हणून. पूण अजून मेरेन तो प्रोजेक्ट बंद जाल्लो ना, अजून मेरेन थंयच्यान आमकां घेवन जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लेलें ना, अजून मेरेन पंचायतीनूय पंचायत
विजन फॉर ऑल ह्या विद्यार्थ्यांची दोळ्यांची तपासणी करपी उपक्रमाचो दुसरो टप्पो 9 सप्टेंबरा सावन सुरवात जातली। 9 ते 13 सप्टेंबर सुरवेक सकाळी रवींद्र भवनात ही कार्यावळ जातली। त्या उपरांत चवथीच्या सुटये उपरांत हेर सगळ्या तालुक्यांनी हो उपक्रम राबयतले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी दिल्या। ह्या उपक्रमा वरवीं विद्यार्थ्यांक फुकट चश्मा दितात, तशेंच दोळ्यांच्या ऑपरेशनाची गरज असल्यार ती शस्त्रक्रिया लेगीत फुकट करतात अशें तांच्यांनी सांगलें। आम्ही विजन फॉर ऑल म्हणटा तो कार्यक्रम जानेवारी 2023 केल्लो। एक्झॅक्ट सांगपाचें जाल्यार 28 जानेवारी रवींद्र भवन सांखळी आनी 30 जानेवारी राजीव कला मंदिर फोंड्या हांगा आमी प्रोग्राम करून टिचरांक ट्रेन केले। आनी टिचरांक ट्रेन करतकीर टिचरांनी भुरग्यांचें स्क्रिनींग केलें। 2,05,000 परत चड भुरगीं आमची टोटल गव्हर्मेंट आनी एडेड स्कुलांतली, आनी तांचें स्क्रिनींग करून मागीर आमी 29,725 भुरग्यांक शॉर्टलिस्ट केल्या टिचरांनी। ह्या टिचरांक ट्रेनिंग दिल्ले आमचे CSR पार्टनर प्रसाद नेत्रालय उडपीन आमच्या ह्या टिचरांक कशें स्क्रिनींग करपाचें हें ट्रेनिंग दिल्लें, आनी तातूंतल्यान 2,05,000 परस चड भुरग्यांतले 29,725 भुरगे अशे प्रॉबेबल डिफेक्ट आशिल्ले अशें म्हणून आयडेंटिफाय जाल्या। आतां 9 तारखेच्यान 5च्यान ताची फुडली फेज स्टार्ट जाता, आनी ही फेज 9 तारखेच्यान 13 तारीख पर्यंत सांखळे रवींद्र भवनात चलतली 9 ते 5, आनी ह्या 9 ते 5 तारखेक 9 ते 13 तारीख पर्यंत रवींद्र भवन सांखळे बिचोले आनी सत्तरीची सगळीं भुरगीं आमी कवर करपाक ट्राय करतले। दिसाक 600 सुमार भुरगे ते स्क्रिनींग करूंक शकता असो आमचो प्रिलिमिनरी अंदाज आसा। आनी ह्या कारणाक लागून प्रसाद नेत्रालयांचे टॅक्निशियन हांगा येतले आनी ते भुरग्यांक चॅक करतले, आनी जांकां कोणाक डिफेक्ट जाता, ज्या भुरग्यांक कितें तरी वकलाची गरज जाता, ते वकल अंडर CSR एक्टिविटी फुकट दितले। अशें जावंक शकता की टिचरांनी जे पळय स्क्रिनींग केलां ते टिचराच्या आपल्या अंदाजान केलां आसतलें, कित्याक टिचर्स कांय एक्सपर्ट न्ही, तांकां जे पळय 2 दीस ते ट्रेनिंग दिले त्या आदाराचेर ताणें स्क्रिनींग केलां आसतलें। ह्या 29,000 परस चड भुरग्यांतले कितल्या भुरग्यांक खरो मागीर गणेश चतुर्थी खातीर आमी ब्रेक घेतले, आनी 25 सप्टेंबराच्यान हो प्रोग्राम परत कंटिन्यू जातलो। फोंड्या जातलो, मागीर बार्देसान जातलो, पेडण्या, तिसवाडी, सालसेत, सांगे, काणकोण, मर्मुगांव आनी बिचोली प्रत्येक तालुक्यात जातलो। पाट्यावयल्या कला आनी संस्कृती भवनाच्या इमारतीची अवतिकाय थामास ना। आता ह्या इमारतींतल्या बायलां खातीरच्या टॉयलेटींची दुर्दशा जाल्या। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट। पणजे पाट्यावेली ही कला आणि संस्कृती संचालनालयाची बिल्डिंग भायल्यान ही एक स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग कशी दिसता, आणि ती स्टेट ऑफ आर्ट आसपाकूय जाय, कारण थंय सेंट्रल लायब्ररी चलता। मात हे बिल्डिंगेची भितरल्यान सामकी जवतिकाय जाल्या। हे बिल्डिंगेंतली AC चलना कितलोसोच तेंप जालो। आता हांगसरले बायलां खातीरच्या टॉयलेटाची दुरावस्था जाल्या। बिल्डिंगेन भितर सरतनाच दावे वटेन बायलां खातीर आनी दादल्यां खातीर टॉयलेट आसा। तातूंतले बायलांचे हे टॉयलेटाची ही दशा। टॉयलेटाची दारां मोडल्यात, थंय बायलांनी कशें वचप? दार काडून हे अशें कुशीक दवरला। दुसरे टॉयलेटीचे दाराकूय कुलूप लायला। फाटले कितलेशेच दीस जाले खंय ही अशीच परिस्थिती। सेंट्रल लायब्ररीत पयल्या मजल्याचेर आशिल्ल्या टॉयलेटीची वायट अवतिकाय जाल्या। फाटलो 1 म्हयनो जालो टॉयलेटीचे दार म्हणून कुशीक दवरला। त्याच टॉयलेटी कुशीक आनी टॉयलेट आसा, पूण त्या टॉयलेटीक कुलूप लायला। लोक त्या टॉयलेटीन पळयतात, दार नाशिल्ल्यान परत भायर येतात। हालीं खून तशेंच मॉलेस्टेशन प्रकरणां वाडपाक लागल्यात। एखादी वायट घडणूक घडली जाल्यार जापसालदार कोण? सेंट्रल लायब्ररीन हाची दखल घेवन लोकांक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सोयी उपलब्ध करून दिवच्यो। तशेंच हजारांनी लोक सेंट्रल लायब्ररीत येतात, तांकां अश्यो मुळाव्यो सुविधा थंय उपलब्ध ना जाल्यार तेमी कितें करचें असो प्रश्न उपरासता। गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर।
रस्त्या कुशीक मोटार उबी करून भाजी विकपी एकल्याक दिवचल बाजारांतल्या विक्रेत्यांनी धांवडायलो. आमी सोपो भरून बाजारांत बसतात आनी हे भायल्या भायर सामान विकून चल्ले म्हणून बाजारकार तिडकले. आतां हे 11 जाली 11:30 जाली आमकां गिरायक ना. 2 गाडी घेवन येयले ते हाले हांव गेले फुडें पळोवपाक ते गाडी ते म्हाज्या आंगार येयले ते हाले न्हू ते म्हणले तूं उलयनाका आनी उलयता म्हणले तेका थंय बसोनी अशें म्हणल्यार ते सांगतात आमकां. आज गाडी आयली त्यो डेन लायली काल गाडी आयली त्यो लायली आमी कितें करपाचें हांगा तूं म्हाका सांग पळया. आतां 7 जालेली अजून कोणी रावना आमकां आयज लोकांचे परत पयशे जावंक नाका आमकां इतलें. आमकां धंद्या आमचो हो वेपार सोंपना भायले पळय येता आनी गाडयांनी हे गाडयो लायता आनी सवाय दिता आनी ते वयता. आमी हांगासर घेतलेलो वेपार आमचो हांगा उरता उरलो काय आमकां तो भायर उडयचो पडटा. आमी कशें पोट भरपाचें हांगा. तुम्ही दीसभर कितें तरी वॅक्सिन घेवपाक जाय. तुमच्या शॉपार घेता हांगा सद्दी बसता आनी हे कितकेशे लोक येता हांगा हे गाडयो लावन येता ते भायर भायर बसता न्हू मागीर ते मदीं येता. आमच्या मदीं येयले काय नाल्यार गिरायक सवाय मेळ्ळे काय ते व्हरतले न्हू गिरायका आनी आमी आमचो वेपार हांगा उरता न्हू. आमी मागीर तो कितें करपाचो भायर उडोवपाचो वचपाचो. कितके जाणां आसा आमी गाडी म्हणल्यार 30 लोक आहा 30 लोक आहा बाबा. तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन कितें तरी हेजें एक्शन घेवचें आनी आमकां कितें तें तेंच्यांनी सांगचें उत्तर दिवचें बाबा तांकां धांवडोव नाका नाल्यार तुमी तांकां कांय म्हणू नाका अशें म्हणून आमकां कितें तरी सांगचें तेंच्यानी. खेळा संघटनांची मागणी योग्यच आसा. आमकांच मातसो उशीर जालो. कालूच सामुग्री विकत घेवंक आमी गोंय ऑलिंपीक एसोसिएशनाक 19 कोटी मंजूर केल्यात. सरकारी फायलींचेर जावपाक मातसो उशीर लागता पूण कोणेच राष्ट्रीय खेळा सर्तींत आडमेळी हाडची न्हय अशें आव्हान खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केलां. त्यांची जी मागणी जी आसा ती रास्त आसा. हांव हें पयलूच सांगता बींग एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आनी हो खेळ जर मुखार जर व्हरपाक जर जाय जाल्यार बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आमी थोडेशे फाटीं उरिल्ले आसात. तांकां इक्विपमेंट परचेस करपा खातीर किंवा डायट जो कोचिंग कॅम्प जर जाय त्यो काही गोष्टी थोड्या फाटीं उरिल्ले आसात. पण प्रोसिजर जो आसा काही गोष्टी सगळेच काही गोष्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ ऑफिसर्स जे कितें डायरेक्टर आसा किंवा आमचे लोवर स्टाफा कडेन नासना. फायनान्स डिपार्टमेंट लागता फायनान्साचे क्वेरीज असतात ते क्वेरीज आमकां कॉम्प्लाय करचे पडटात आनी ते कॉम्प्लाय केले नंतरूच ज्यो काही गोष्टी ज्यो आसात ते आमचे करता. आमी पर्सनली मॉनिटरींग आदरणीय आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री सुद्दां पर्सनली मॉनिटरींग करतात आनी काल आमी तांकां ऑलमोस्ट 19 crores आमी तांकां रिलीज केल्ले आसात. आय थिंक बाय टुडे मॉर्निंग तांच्या सगळ्या अकाउंटाचेर पयशे ट्रान्सफर जातले. ते बॉयकॉट कितें केलो तें म्हाका खबर ना पूण एक गोश्ट हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता. नॅशनल गेम्स ह्यो आजच्यो आनी कालच्यो न्ही. नॅशनल गेम्स हो बरोच पयलूचो डिमांड आहा. ताका गालबोट लावून तुमी तुमचेर ती किचड उचलून घेवपाचो प्रयत्न कोणेन करचो न्ही. जे कितें सिस्टम आसा आनी हांव एकूच गोश्ट सांगता हांव असो एक मनीस आहा ज्या परिस्थितींत जी वस्तुस्थिती समजून तुमी मात करतले तुमी ते यशस्वी करून दाखयतलो तीच खरी स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आसा. नाल्यार हें डर्टी पॉलिटिक्स आसा. इक्विपमेंट्साचे कितें 50% ट्रान्सफर केले आसता न्ही. आमी तांकां ऑलरेडी दिला. तांकां सांगलां आमी तुमकां तुमी जेंचे बील जी आसतली तेजी 80% आमी तांकां पळोवन दितले आनी 20% आफ्टर व्हेरिफिकेशन आनी तांचो तो नॉर्मल जो प्रोसेस जालो पयलीं त्या रेडवाचेर ते जाता. हाऊ मच अमाउंट इट इज ऑल टुगेदर इट कम्स टू 19 crores. 19 crores. सर अनेक गजाल ते रायफल शुटींग आहा पळय ते दिल्ली जातले काय गोंयांत ते आज पर्यंत आमी पयलो जे त्या वेळाचेर आशिल्ले पळय न्ही त्या वेळाचेर आमी दिल्ली अशें म्हणिल्लें पण आज आमची यश अकाडमी जी आसा पळय न्ही तातूंत भितर फुडलो प्रॉस्पेक्ट्स आमी सबर आमी इन्वेस्टमेंट जर करतात इन्स्टेड ऑफ गोईंग आमी थंय काही गोष्टी जर हांगसर जर जाता जाल्यार म्हणजे पुलीस ट्रेनींग म्हणून नाकात किंवा बाकीचे सगळे जे आमचे NSS जे युनिट्स जे आसात किंवा NCC युनिट्स जे आसात तेजो फुली इन यूज आमी करपाचो तसो ठरयिल्लें डिसिजन घेतिल्लें आसा. आमी दोनूय सायडीच्यान ओपन आहा. सपोज गोंयांत जर जाता आनी सामकें सगळी फॅसिलिटी आमगेले जर हें करता जाल्यार वी आर ओपन. अदरवायज वी हॅव ऑलरेडी बुकड म्हणजे पयलूच बूक केल्लें आशिल्लें बट डेफिनेटली मॅक्झिमम आमी जे स्पोर्ट्स डे जाता पळय न्ही ते गोंयांत खेळपाचो आमचो प्रयत्न. आनीक सर ते जर्मन हँगर एक कितें सांगता. जर्मन हँगर जायत मरे. जर्मन हँगर म्हळ्यार कितें खबर आसता तुका. जर्मन हँगर म्हळ्यार तें यूथ काँग्रेसाक व्हडलो जो आमी जो शामियाना घातिल्लो पळय ताका आमी जर्मन हँगर्स म्हणटात. तें कितें तें खबर ना तें कित्याक जाय आमकां ते इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वेगळे वेगळे आमचे जे स्पोर्ट्स जे आसात ते तातूंत भितर जातले. मागीर आमची स्पोर्ट्स विलेज
तेवूय कामपालाचेर जातले. अशे तरेचे वेगळे वेगळे संकल्पना आनी कॉन्सेप्ट जो आसा ते ज्या वेळाचेर तुमी जातले त्या वेळाचेर तुमकांय ते अंडरस्टँड जातले. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आसा. वास्को MMC गार्डना कडेन हिट अँड रन केसीत डोंगरेचो 79 वर्साचो जुआंव कोलासो जखमी जालो. एका चारचाकीन दुचाकीक धडक दिवन ही घडणूक घडली. दुचाकीचेर फाटल्यान बशिल्ल्या जुआंव कोलासो हाच्या तकलेक मार लागला. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केलो. चारचाकी मारून गेल्ल्या मालकाचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. रायडर 2 जाण येताले आनी फुडल्या सायडीच्यान एक नॅनो कार अशें म्हणटात ते आयली ताका मारली पडलो फाटल्यान पिलर आनी तकलेक मार बसलो इतलो की रगत व्हांवला. पूण प्रॉब्लम कितें आसा एक्सिडेंटो जाता इतले फास्ट चलयतात एक तर गाडयो ब्रेक मारलेलो तो गाडयेचो मार्क आसा तो गाडी मारपी मारलो आनी पळून गेलो. आतां लोक उलयतात की तो कोण तरी चलोवपी डॉक्टर आसलो म्हणून. डॉक्टर आसूं कोणी आसूं पूण एक्सिडेंट केलो राव न्ही ताका अटेंड करा न्ही. अटेंड करिनासतना हे मारलो आनी गेलो. म्हळ्यार लोकांनी मातशी देख घेवपाची हिट अँड रन. पुलिसां कडेन मागणी आसा की कडक कारवाय जावची. कोणें जेणे मारला ताका अरेस्ट करपा जाय. खरो म्हटल्यार ही शूड बी अरेस्टेड. ताका क्लॉज लावपा जाय आनी ताका अरेस्ट करपा जाय. क्रॉस जाताले मुजान फ्रेंड हांव दोगूय एक गाडी येयली आनी आमकां उडयले कोणाची मिस्टेक जावं कितें आहा ते गाडयेन रावपा जाय आसलो. बाबा कितें जाला तो मारल्यानी धांवलो. मागीर लोक एकठांय जालो तो इंजर्ड जालो ताका म्हाका चड मार लागना पूण इंजर्ड जालो ताका काडले तेणी लोकांनी आनी गाडयेक घालून ताका तो डॉक्टरा बोली वयलो. ताका मातशे तकले मार लागलो बरो. आनी तो गाडीवालो रावलो तुमकां? गाडीवालो रावोंक ना. हांव चाकयांक वता ह्या वटेन चोयत म्हणल्यार गाडीवाले धांव मारली. सिधा जाल्यार त्या सायडीनसून ह्या सायडीन हे आसलो जात आवाज येयल्या बरोबर पळयल्यार हांगासर एक्सिडेंट जाला. 2 व्हिलर एक 4 व्हिलरान आदळयल्या उपरांत एक फाटल्यान बसलेलो आसा तो पडलो अमतो. तेव्हा म्हाका दिसता हेडेक तकलेक इंजरी जाला आनी ताका रगत येवंक लागले. तो अमतो पडलो आनी हात तेजो ट्विस्ट जातलो म्हणटकूच हांवें ताका हातीक सांबाळपाक जाय कित्याक मेडिकल हे कित्याक कितेंय जायत जाल्यार तेज्या हातीक फ्रॅक्चर येवंक शकता. आनी अशें म्हणून ताका बऱ्या भशेन काडपाचो सरळ करपाचो प्रयत्न केलो आनीक ताका मागीर एका मनशान प्रायवेट कारीन घेवन मेडिकलाक व्हेली. मडगांव पोरण्या नुस्तें मार्केटा जाग्यार मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स येवपाचो आसा. त्या सुवातेर थळावा आमदार दिगंबर कामत रेस्टॉरंटाक सुवात वाटयता हाचेर शॅडो कावन्सिलाचो सावियो कुतिनो हाणें प्रस्तावाक निशेध केला. वेळ आयल्यार उच्च न्यायालयांत लेगीत वतले अशी शिटकावणी शॅडो कावन्सिलाचो सावियो कुतिनो हाणें दिला. जाल्यार दुसरे वटेन नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकांक लेगीत विश्वासांत घेतलो ना असो तांचो आरोप आसा. पार्किंग लॉट जो आहा मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स जो बांदपा आशिल्लो आमी पयर मडगांवच्या आमदाराचो स्टेटमेंट आयकला की रेस्टॉरंट आसल्यार कितें जालें काय म्हणटा. रेस्टॉरंट आसपाकूच जाय रेव्हेन्यू येतलो. हें म्हाका कांय समजना तेगेलें. रेस्टॉरंट घालचें म्हणून खंयच्या कावन्सिलान रेजोल्युशन घेतलां तूं तें रेस्टॉरंट घालता. आनी रेस्टॉरंट घालप म्हणल्यार कितें तूं लोकांक इनवायट करता पार्किंग करपाक. हांगा आख्या मडगांवभर आमकां त्रास पडटा लोकांक त्रास पडटा पार्किंग ना म्हणून आनी त्या खातीर मल्टी लेवल पार्किंग घालपाक सोदता. तूं ते कमर्शियल एक्टिविटी घालून रेस्टॉरंट सारके जे रेस्टॉरंटान लोकांक व्हेकल्स घेवन येवपा पडटाले आनी ते पार्किंग लॉट्स आहाय तेच ऑक्युपाय करताले. ते पे करून फुकट करूं पूण फायनली ज्या लोकांक पार्किंग जाय जे लोक पार्किंग सोदता बाजारान वचपा खंय वचपा मार्केटान वचपा शॉपांनी वचपा तांकां पार्किंग नासतना तुगेले रेस्टॉरंटा फाल पार्किंगा प्रोविजन करतलो. हे खंय बसता कळना म्हाका. आमी ऑफिशियली कंप्लेन करताले एगेन्स्ट सेटिंग अप ऑफ अ रेस्टॉरंट इन दॅट आनी गरज पडल्यार इवन हायकोर्टान वचपा आमी हें जावपाना फाटीं रावपाना. आमी पार्किंगा प्रोविजन दिसलें जस्ट पार्किंग प्लाजा म्हणून घेतले कितें आसा ना आमी तरी घेवं ते रेस्टॉरंट येवपा म्हणून आमदार सांगता म्हाका तरी खबर ना. पण आता पयर आमच्या आमदारान एक स्टेटमेंट केला की थंय कितें तरी एक रेस्टॉरंट हॉटेल कितें तरी जाता करपाक कितें ऑब्जेक्शन आसा कावन्सिलरान कितें प्लॅन दाखयल्यात कितें अशें बी म्हणून. तर हांवें ओपोजिशनाक बसून जे कोण कावन्सिलर आसात सगळे कडेन आसा तांकां सगळ्यांक हांवें विचारलें की बाबा तुमी कितें भायले भायर कितें एप्रूव केला कितें केला तुमचे भितर कितें थरलां की रेस्टॉरंट बी आतां सगळे ऑलमोस्ट सगळे कावन्सिलरांनी जेका विचारले तांच्यानी प्रत्येकाने सांगलें आमचे कडेन काय असं प्रपोजल येवंकूच ना म्हणून. तर हें अशें जर प्रपोजल आयलें ना मागीर हांवें जी सुडांनी इन्क्वायरी केली जी सुडा म्हणटा आमी ताका अजून हे रेस्टॉरंट बी असल्या प्रकरणां भितर आमी कोणाक एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल अजून दिवना. हें पळयात अमेंडमेंट 373, 374 एमेंड जावन
पंचायत राज प्रमाणे पंचायती काम करू लागले. म्युन्सिपालिटी 74 आम्ही असून बसून म्युन्सिपालिटी कसलोच पावर दवरू ना. वेल्यान ऑन द कॉन्ट्ररी सगळे कितें ऑर्डिनन्स हाडून आनी कितें करून ही सगळे काढून उडयलेले आसा. अशे वेळार आमकां काय विचारप ना, आमकां काय खबर ना. आता ते चेअरपर्सनाक जर कितें खबर आसा जाल्यार चेअरपर्सनाक हाजें उत्तर दिवपाची गरज आसा की बाबा तेणे भायले भायर खंय कितें एमेंड करून तेणे कितें हो प्लॅन भितर घालून वयर हॉटेल बांदपाचें कितें करपाचें म्हाका काय आयडिया ना. पण म्हजो हेका स्ट्रॉंगली ओपोज आसा. कित्याक हें आयकता ह्या दिसांनी रेस्टॉरंटा प्रमाणे हे कितें कितें चल्लां भानगडी. ताजे भितर कोण मारवाडी थोडे कितें बॅगो ब्रीफकेसी बी घेवन भोंवतात म्हणून मडगांव. हें सगळें जावं जायना. हांव सर एज अ चेअरपर्सन फ्रॉम 2021 to 2022 माय प्रपोजल मल्टी लेवल प्रपोजल आम्ही घातलेले तेन्ना कोण बिडर कोण येवंक ना. सो वी हॅव ट्रान्सफर्ड ऑल मनी टू द जी सुडा आनी जी सुडा तेन्ना बांदपाचें आसले तितून रेस्टॉरंट म्हणून नासलें तितून. देयर वॉज नो प्रपोजल. गोंयांतल्या दरेक तालुक्यांतल्या दरेकी 2 पेट्रोल पंपाचेर इलेक्ट्रीक गाडयां खातीर चार्जिंग स्टेशनाची सेवा उपलब्ध करून दितलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. सगळ्या ऑयल कंपन्यां वांगडा जाल्ल्या ह्या बसकेत निर्णय घेतला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आम्ही पुराय गोंयांत जितके पेट्रोल पंप फेसिलिटीज ज्यांचे आसा ते सगळ्या ऑयल कंपनीक आपयले. तेंच्यांनी आपल्या पेट्रोल पंपाच्या बरोबर EV चार्जिंग जे आसा पळय आपल्या पेट्रोल पंपार अवेलेबल करचे. कारण गोंयांत EV व्हेकल्स खूब मोठ्या प्रमाणात प्रायवेट घेयत आसा. आमी जी घेयत आसा म्हणजे ती चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल जावप गरजेचें आसा. त्या खातीर तांकां जी मदत जाय आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडल्यान बाकी डिपार्टमेंटा कडल्यान ती दिवपा खातीर आमी तयार आहा. तांच्यांनी सांगलां की आपल्या प्रत्येक पंपींग स्टेशनाचेर डिवायड करून वेगवेगळ्या मिनिमम प्रत्येक तालुक्यात 2-2 कडे तरी जे आसा पळय न्ही EV चार्जिंग व्हेकल्स EV चार्जिंग स्टेशन्स अवेलेबल जातले. गव्हर्मेंटाच्या वेगवेगळ्या जाग्याचेर EV चार्जिंग स्टेशन जर घालपाक मेळटा आसत ते करता. म्हणजेच सरकार विदाउट इन्वेस्टींग एनी मनी इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द चार्जिंग फेसिलिटीज हे अवेलेबल करता. गोंयांत मोठ्या प्रमाणान लोकांनी जे EV व्हेकला खातीर वयचे 2 व्हिलर 4 व्हिलर 3 व्हिलर जेणे करून सगळी कडेन चार्जिंग फेसिलिटीज जाता ते फावटी अवेलेबल आसतले. तांचो प्रॉब्लेम आशिल्लो की आमी कमी पयशे पयलीं चार्ज करता म्हणून आमी तांकां आतां म्हटलां की एट पार विथ द अदर स्टेट ते पयशे चार्ज करपाक शकता. गोंयांत ते पयलीं तांकां चड चार्ज करून गोंयांत आहले पण एट पार सगळ्या स्टेटीच्या बरोबर दवरले आसले हाजो प्रॉब्लेम ना. सो दे हॅव ऑल्सो एग्रीड म्हणजे EV आनी CNG स्टेशन हे दोनूय गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल जाता. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.